आमकां अश्यो इतल्यो केजी मेळ्ळ्या की जनरेटर आनी मोठे इन्वर्टर जे आसा तो जेन्ना लायट वता तेन्ना करंट बॅक वता आनी करंट बॅक केल्या नंतर त्या जवळपास जी घरां आसात ताका प्रॉब्लेम जावंक शकता. कारण आनी दुसरी गोष्ट ज्या कडेन रिपेर काम चालू आसता आमच्या इलेक्ट्रिशियन असो लायन हेल्पर असो लायनमॅन असो हेजे काम करतात तांकां जिवाक घेवपाक जाय. हे सगळे केल्या नंतर आमचे एक्टाक आमी सगळे डिफायन केल्ले आसा. वी कॅनॉट ओवररूल द एक्ट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. नो बडी कॅन ओवररूल द एक्ट. आमचो एक्ट हो सेंट्रल बेज एक्ट आनी सेंट्रल बेज एक्ट आसा मोटर व्हेकल एक्ट कसो आसा तसोच आमचो एक्ट आसा. आनी आमची मॅक्झिमम डिसिजन आर टेकन बाय JERC आनी रेग्युलेटरी कमिशन आसता आमचें इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन ही डिसिजन घेता. आनी त्या खातीर खंयचीय डिसिजन घेता आसतना जर ते लोकांक आवडना जाल्यार तेचेर आमकां विचार करचो पडटा. वी कॅन ओन्ली डिले द डिसिजन. वी कॅनॉट स्टॉप टेकिंग एनी डिसिजन बेस्ड ऑन द एक्ट. हे लक्षात घ्या. आनी त्या खातीरूच आमकां हें इम्प्लिमेंटेशन करचेंच पडटा. कारण तातूंतल्यान लोकांक धोको आसता, आमच्या स्टाफाक धोको आसता आनी त्या खातीर ह्यो गोश्टी आमकां करपाक जाय. दुसरी गोश्ट आतांच म्हाका एका वार्ताहरान विचारलें की मिटर आमी भायर काडून हें JERCन कंपल्सरी केलां. खूब जाण प्रश्न विचारता की तुमी जेन्ना मिटर बदलता किंवा स्मार्ट मिटर करता तेन्ना हो प्रश्न कित्याक? हो प्रश्न आमचो न्हय, हो प्रश्न JERCचो. आनी JERC जें कितें आमकां सांगता, JERC म्हणजे जॉयंट रेग्युलेटरी इलेक्ट्रीक कमिशन, हें जें कितें आमकां सांगता तें आमी करपाक जाय आनी तें आमी पाळपाक जाय. हो कायदो आमचो न्हय, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या माध्यमांतल्यान हो कायदो केलो आसा. आनी बरें कितें वायट कितें थंय जे बुजुर्ग मनीस आसा तांकां सगळें खबर आसा. आनी त्या खातीरच अशे कायदे जेन्ना येतात तेन्ना पब्लिकानूय तातूंत म्हत्व दिवपाक जाय. कारण काल जी गोश्ट जाल्या केपें तालुक्यांत ती अत्यंत घातक आसा.